थँक्यू आणि कॉंग्रॅच्युलेशन. आयची जी विक्ट्री आशिल्ली ती म्हाज्यानूय चड बाकीच्यांनी सपनां पयलीं. सो हांव अनएक्सपेक्टेड आशिल्लें की सगळ्यांची सपनां एकत्र वांगडाच पुरी जातली म्हणून. हांवें लास्ट मोमेंट पर्यंत काळजान धगधग जातालेच, पूण खंय तरी एक कॉन्फिडन्स आशिल्लो सगळ्यांनी जशें काम केल्लें तेजेर. हांव स्पेशल थँक्स म्हणपाक सोदता डॉक्टर आमचे चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत तांकां, तशेंच माननीय MLA आमचे गोविंद गावडे हांकां. तेंच्यांनी आमकां पावला पावलार खूब तेंको दिलो. तशेंच आमचे अपूर्व दळवी, रितेश सर आणि आनंद सर हेंच्यांनी सगळ्यांनी, रॉय सर आसा, कांयची नांवां विसरतलो पूण सगळ्यांनीच जे आसा तो आपआपले पटीन वारो दिलो, आपले वांटो हितून जैतान घातलो आणि त्या खातीर हांव सगळ्यांचे आभार मानता. आमचे वेरे वागुर्म्याचे 5वी पंच आमच्या वांगडा खानाक खान लागून वावरले. तशेंच कुट्टी खांडेबरचे सरपंच, नावे तहसीलदार, आमचो अध्यक्ष हरीश नायक आणि बाकी हेर पंच माजी आणि आजी सगळेच आमच्या खातीर भरपूर वावरले आणि हांव सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा. आणि ही जीत म्हाजी नासून ही सगळ्यांची तुमची जीत अशें हांव जाहीर करता. ओके प्रितेश, तुका खबर आसा की आमचे स्वर्गीय श्री रवी नायक हांणी तुजें नांव ऑलरेडी सजेस्ट केल्लें जेन्ना कॅन्डिडेट हे सगळें जालां. त्यांचे आशीर्वाद, रवी सराच्या पात्रांवाचो आशीर्वाद आशिल्लो म्हणून हे सगळें जालां आणि त्यांच्या आशीर्वादाची याद काडून काडून हांव सदांच प्रचार करतां. तेंचेर जो मोग आशिल्लो फोंडेकाराचो सगळो आज तुका जेताचे रुपान तुका आज मेळ्ळा. त्या रुपान म्हाका ते पावला पावलार पावले दोगूय जाण. आणि आमचो जो स्टाफ आशिल्लो इन्क्लुडींग जो ऑफिस स्टाफ तितूनय म्हाका खुबसो सपोर्ट केलो. हांव सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा. आणि ही जीत तुमचीच, पयलीं तुमची आशिल्ली आणि आतांय तुमची, आणि आमची येता ते फुडल्या 5 वर्सांनी आमी मेळून काम करूया. जशें तुमी आतां म्हटलें की सगळे युती जे आसा सगळे कार्यकर्ते जे एक येवन काम केल्ले. रोखडेच फेब्रुवारी मार्च म्हटल्यार बाय इलेक्शन आसा, तेन्नाय बीन अशाच पद्दतीन तुमचें काम चालू उरतलें. युती म्हणल्यार तूं जर अलायन्साचें उलयता जाल्यार ती आमकां कांयशी दिसून येयल्ली नाशिल्ली, पण तरी सुद्दां तेंचे खुबशे मोगी जे आसा ते आमच्या खातीर वावरले आणि बरे तरेन वावरले. एकदां कमिटमेंट दिलो तो दिलो. हांव कोणाचें नांव घेवन मान अपमान करपाक शकना सद्याच्या वेळार, पूण आमी हेजेर नक्कीच परत उलोवया. How significant is this victory? How significant is this victory? It is very significant because earlier compared to earlier our candidate, they worked very hard and we got very good response. And we all collectively, all punch and punch from both sides, from Tejas Kuti Khanebur, worked together. All Karyakartas were charged up. We were all together with him. We did 15 days. We gone house to house. We did corner meetings. Honorable Chief Minister had come, or Honorable Minister Damu Naik sir had come. So we worked collectively. So it was very significant. We were pretty much sure that we will win this seat with a huge margin. And we have to do a lot of work. And in this 5 years term, now will do good work. Coming to the alliance,